सांग्यार बेंडवाड्यार काजल यादव हे 12 वर्सांची चली दुबावी स्थितीत आयतारा फातोड्डेर सोंपली। काजलाच्या आवयन पुलिसांक स्टेटमेंट दिला ते प्रमाण राती गणपती विसर्जन करून आयले उपरांत काजलाचे आनी तिचे वाजिल्ले। मागीर मोबायल घेवन ते न्हिदूंक गेले। फातोड्डेर चारांक मान दुखता म्हूण सांगपाक लागले। उपरांत ताच्या तोंडांतल्यान फेस येवंक लागलो आनी ते थंयच सोंपले। पुलिसांनी काजलाची बॉडी पोस्टमॉर्टमाक धाडिल्ली। पोस्टमॉर्टमांत काजलाचो गळो दाबून खून जाला म्हूण स्पश्ट जाला। पुलिसांक खुनाचो दुबाव आशिल्लो, तांच्या घरच्यांचेरूय दुबाव आशिल्लो। काजलाचे 14 वर्साचे भयणीन आपणे खून केला म्हूण खंय कबुली दिल्या। काजलाच्या आवय बापाची चवकशी चल्ल्या। सो आमचे जेन्ना पुलीस थंय गेले ते पळय 10 वर्साची चली मेल्ली आसा। आमी तेजे बाकीचे सगळे फॉर्मेलिटीज करून ताका पोस्टमॉर्टम म्हणून तेन्ना मेडिकलाक आमकां डावट येयलो की ताका कोणी तरी गळो दाबून मारलो। सो आमचे आयज सगळें टोटल इन्वेस्टिगेशन केलें, इंटरोगेशनूय केलें। आमी तेंचे घरचेच तेजे भयणीकूच आयज एप्रिहेंड केला आनी तेणी डिस्क्लोज केलें की आपुणूच हें केलें। दोगी जाण मायनर सर, तेजी भयणी मायनर, तितून आमी तेजे मायनर भयणीक अरेस्ट केल्या। अरेस्ट इन द सेन्स वी हॅव एप्रिहेंडेड हर एंड वी वील बी सेंडिंग अ रिपोर्ट अगेन्स्ट हर टू द JJB। अशें म्हणून आयकलां की आवयन मारल्यान चेडवाचेर घातला अशें। अजिबात तशें कांयच ना। इन्वेस्टिगेशन जाल्लें, आमी सगळे टोटल फॅक्ट व्हेरीफाय केल्या। वी हॅव कम टू द कन्क्लुजन दॅट शी इज इनवॉल्वड। भयण व्हडली तेगेली, 1-2 वर्सां व्हडली, पूण मायनर। मायनर। आनी आतां केस ही खंय धाडपा तुमी? ज्युवेनायल जस्टीस कोर्ट। आनी ते बापूय आसले तेगे तेन्ना हांगा इन्सिडेंट? बापूय तेजो ना, तो हॉस्पिटलाक काम करता, तो हॉस्पिटल आसता। तो मागीर काजलाचो गळो दाबून खून केला म्हूण भयणीन कबुली दिल्या खरी, पूण कुवाडे सुटना। सोंपला त्या राती काजलाच्या आवय कडेन वाजल्या उपरांत प्रकार नेमको कितें जाल्लो ताची जाप मेळिल्ली ना। बापूय खंय बिहारांत मूळ गांवांत आशिल्लो, ताका आपोवन हाडला। पुलीस काजलाच्या आवय बापायची चवकशी करता। काजलाचे भयणीचे मेडिकल चेकअप चल्ला। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक।